कौन सांगितलं? Neti, you can start. Yeah, 1 minute. Yeah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Argan tuka Jezu, Moima tuka Jezu, Wakani tuka Jezu, Dinwasni tuka Jezu. Jezu, all this जो तुम्ही आमकां आयज फावो केला तो तुवेनूच आमकां दिला जेजू हें जावन आसा तुजें देणें जेजू आमकां एक एकल्याच्या जिविताक जेजू आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता आमच्या जोण एकल्याच्या जिविता पासत आमच्या फॅमिली पासत तुवें आमकां बरे भाशेन सांबाळ्ळें आनी आमकां तुजो मोग ओळखून दिला कुर्सार मरोन जेजू तूं ह्या संवसारांत आयलोय आमकां सोडवण दिवच्याक तूं आपलें रोगोत वारून आमकां एक एकल्याक नवीं मनशां केल्यांत सगळे आमचे बांदपास आमचे कसीस तुवें मोडून उडयल्याय आमच्या जिवितांतले आनी आमकां एक नवें जिवीत उपजोन केलां आमच्या जिवितांत जेजू आयज तूं भोयण फातिमाच्या तोंडांतल्यान आमकां शिकवण दिताय ती तुजीच जावन आसा जेजू तूंच ताच्या तोंडांतल्यान उलय आनी हीं सगळीं भाव भयणी जी हांगा हाजीर आसात तांच्याय तोंडांतल्यान तूं उलय सोम्या पवित्र आत्म्या ही शिकवण तुजीच जावन आसा तूं जाणाय आमकां एक एकल्याक कितें गरज आनी आमकां कितें जाय तें तुका खबर आसा जेजू आर्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू हें उतर जें आमी आयकतले तें आमचे बरे जमनीर पडोन दी आनी उत्तम फळां दिवंक आमी मागता बापा आमच्या एक एकल्याच्या जिवितान कितेंय करेक्शन करूंक जाय तें तूं आमकां दाखय तुज्या उतरांतल्यान जेजू आनी आमी ओदीक जानवायेन बरोन हें उतर दुसऱ्यांक दिवंक जीं कालोखांत आसात तीं उजवाडांक हाडूंक आमकां आदार दी जेजू देवाचें उतर आयकोन आमकांच फटोवची न्हय पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी सदांच चलूंक आमकां तूं शिकय जेजू हे मागणी हांव कोत्तां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन Amen. Amen. Praise God. Jesu karga. Jesu karga. Praise God. प्रेज गॉड कोणा गोवायकी आहाय देवा महिमा दिवपाच्यो कितें घडलें केल्या समनान सिस्टर जोनीना होय मुगे ऑफिसान पळय मोकोडेन मातशी मिस्टेक जाली आनी मुगे बेग मिस्टेक जाली म्हण एक्सेप्ट करून हांवें गेली आनी बेगीन स्क्रिप्चर म्हणलो जोशुआ 11:20 you bring me victories when there is no impossibilities बेगीन तो स्क्रिप्चर म्हणलो आनी थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस म्हणीत रावलें आनी मागीर मुगे सर येतरी सर म्हणना न्हू आनी हांव कांयच म्हणना तेणे चोयली ती तेणे सोमती काडलें आनी लेट्स फॉरगेट अबाउट इट म्हणूंक लागलो हांव थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस म्हणीत रावलें थँक यू होली स्पिरीट म्हणलें see how the scripture helped me into that situation and I blessed my sir because when the Holy Spirit worked in me I have to bless him because the Holy Spirit worked in him to say let's forget about it yeah. Praise God thank you प्रेज Jesus. गॉड Thank you, Jesus. Praise God. Uttara Lisa. power.
हय उतरा पावर होय. थंय रोखडें ते हय. नेगेटिव्ह हेचनी पयलें सिस्टरीन सोमतें शी स्टार्टेड विथ द वर्ड ऑफ गॉड प्रेज गॉड हय. and they Yeah. focus when you are आणि rooted वडा in the word it मागीर comes ते yeah हय. thanks sister आणि मागीर ते कितें आमी ते भाशेचो स्क्रिप्चर म्हणलो ओ कितें आसा केल्ले सिच्युएशन आमी तें म्हणलें आमकां कितें दिसता आमचो सिस्टर आयकूं येता तुमकां? ना No, म्हाका पवित्र Johnny na break जाल तुगेलें. आमकां ओदीक स्ट्रेंथ मेळटा की खरें जेजूची उतर सॉफ्ट म्हणून amen Praise God. praise God sister आनी कांय बरें म्हणटाय न्हू आतां तें लायक आयकूं येता लेटेस्ट एशें कोन्न म्हणटाय इज माय गो टू इज दिस वन म्हणजे कोणा बरें आमी पयलो वयताय कोणाक हय. आमी कन्फेट सो जीसस इज आवर गो टू नाव फर्स्ट पर्सन लायक कितें जालें तेका धांवपाचें हय, एनीथींग नो आतां वेस्टिंग टायम नो बीटिंग अराउंड द बुश समथेंग तेका फर्स्ट येस आतां रोखडेंच आमकां उतरां उगडास येता न्हू. हय. जेजू कार्गा येस हय. आतां पवित्र आत्मा वता न्ही सारको आमकां गायड करता हूंय वचपाक कितें करपाक हूंयच उतर उलोवपाक हूंयच टायमार कितें कन्फेस करपाचें येस सगळें तो उगडास करता पवित्र आत्मा उगडास करता Yes. देखून तो म्हणटा न्हू आमी Yes. आमकां कितें दिसता आमी आमची हें घेवन उलयली जाल्यार मनशा जाणवाय घेवन उलयली जाल्यार तें जायना पूण जेन्ना आमी चट करून देवाचेर विस्वास दवरता तेच्या उतराचेर विस्वास दवरता तेका उलो मारता तेन्ना द होली स्पिरीट स्टार्ट्स वर्किंग बिकॉज ही हॅज टोल्ड अस न्ही आपणाक वावराक घालाय आपणाक उलो माराय आपूण तुमकां पावतलो आय विल डेलिव्हर यू एंड यू शॅल ग्लोरिफाय मी थँक यू हय. जीसस Thank you, Jesus. आनी हय. आनेक सिस्टरीन सांगिल्लो सिस्टर जॉनिनान सांगिल्लो तेन ते सराकूय ब्लेस केलो बिकॉज द होली स्पिरीट हय. हॅज टू वर्क इन हिम नो सो Yes. Yes. वी आर ऑल गॉड्स क्रिएशन कोणू Yes. आपली वस्तोंगी ते कोना बट ते एनिमी तेक यूज कोता अगेन्स्ट येवपा बट सिस्टरीन उतर उलयले तेक ब्लेस केलो सो दॅट गॉड्स पावर नाव वर्क्स इन हिम प्रेज Yeah. गॉड Yes. Praise God. आनी Yes. हें म्हणलो हा न्हू तूं बिलीव कर जाल्यार तूं देवागे ग्लोरी चोयतो म्हण सो Amen. Yes. न्हू आमेन. हय. आणि तेसो म्हाजो आयज एक सर हिंदू तो आयज जॉनिना म्हणा लागला हांव पिसफूल आहा म्हणा लागले कित्याक इवन ऑथॉरिटी जाय जाल्यार तेंचे जायते पीस येता न्ही वावराचेर म्हणटरी आनी सर म्हणलें सदां ऑफिसाक वचोन भायर सरता आसतना म्हणलें आय एम जॉयफूल आय एम पीसफूल आय कॅन डू ऑल थिंग्स आय एम जॉयफूल हें म्हणलें आनी कितें वावराक जाग्याचेर म्हणल्यार वयर सकयल जाताच सदांच आपूण सारको आसता म्हणलें अशें ना पूण म्हणलें तूं सदांच म्हणलें कितें वयर सकयल कोणें कितें म्हणलें तुका राग येयलो जाल्यार केन्ना म्हणलें तूं तेंचेर रागार जायनाका बोक्षी म्हणलें तेंकां बोक्षी तितलें तुका म्हणलें पीस मेळटलें तुका म्हणलें ती शांती येतली आनी तूं कितलो राग येयलो आनी तूं राग येयलो तें म्हणलें तुकाच वायट सो जॉनीन आपूण म्हणटा तूं कोणें जायतें शिकता हय न्हू ही म्हाका सांगता आनी इवन टू युअर वायफ म्हूण सांगलें कितें राग येयलो जाल्यार जस्ट फॉरगिव हर एंड ब्लेस हर म्हणलें बिकॉज थ्रू दॅट यू फॉरगेट वॉट द सिच्युएशन हॅज कम तुका मागीर एक शांती मेळटा जॉनिना म्हणूंक लागलो आपूण तुका कडेन कितलें शिकोन आपणाक शिकोवंक मेळटा म्हणूंक लागलो सी देवाचें उतर सांगप जायते डिफरन्स आसता एंड मागीर दीस अंडरस्टँडींग जायते डिफरन्स आसता कित्याक जेन्ना आमकां अनुभव मेळटा आनी खरें तें जाल्यार आमी दुसऱ्याक दिवपाक जाय न्ही जायते जाणां खबर ना इवन आमचेच कॅथलीक लोकां आमची इगोर्जे वयताय तेंकां कुटुंबांनी खबर ना जाल्यार दुसरो कोण घेतलो केन्ना आयकोना तेका तें खरें एक न्यायशें दिसता आमी कितें म्हणटा तुवें म्हाका सांगोनाका हांव सगळें तें जाणा आमचे लोक म्हणटाय पळय पूण केन्ना दुसरो लोक खरें नकळय आनी कितें एक न्याय आयकप जाता तेन्ना तो मनीस नियाड करता हांवें खरें हें सारकें डिफरंट आपणाक चेंजीस हाडूंक जाय म्हण आपल्याच्या जिवितान आपल्याच्या उतरान थँक्यू होली स्पिरीट थँक्यू होली स्पिरीट स्वीकारता आनी सिस्टर जॉनिना आय कॅन इमॅजिन तूं तुगे वावरा जाग्यार देवागे सारक बरी खबर जात तितल्यान दिता आसतली कित्याक आमगे हिंगा एक ब्रदर येयल्लो आनी उलयता कळ्ळें की तुम दोगांय युनिवर्सिटीक काम करताय म्हूण तो तितू आहा म्हूण तेका विचारलें तूं हे भयणी वळखता तेन्ना रोखडें म्हणलें ती प्रेरां आहा ती न्हू म्हूण सारकी लायक
So Jesu karga. कोण तो नाव Clement. क्लेमेंट ओके 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 ते जाय पण हेची सांगता बरी कोन्याची सांगता बरी हेची सांगता जाय पण सांगता Jesu Praise karga. God. जेजू कारकन. आणि कोणा आहा? Sister Eliza. Yes, sister. Praise the Lord, brothers and sisters. Jesu Praise karga. Jesus, Sister जेजू Lisa. कारकन. देवा कारगा हे सुमनान आणि त्याच्या पयले देवान जायते बरेपण केलां Amen. आमगेल्या तशें दुसऱ्यांगेल्या जिवितां. सो आय वॉन्ट टू शेअर रिसेंटली एक भाव आमगे वावरा येतालो. तेगे भाव स्ट्रोक मारलो आनी वन सायड पॅरलायज जाली. सो म्हाका मुगे घोरकारांनी सांगिल्लें आमी चल या जाप करपाक कितेंय तरी आमकां शेअर करपाक मेळटलें आनी देव बरेपण गूण हाडटलो हो मुगेलो फेथ कित्याक देवान कितें बरेपण केलां आनी हांव चोयत आहां एवरी डे देवा आर्गां. सो आमी गेलीं इवनींग आनी हे भावा कडेन न्ही एक सायड आख्खी हें जाल्या सो तो चलत मात डिफिकल्ट आहा. सो देवा आर्गां जशे परी आतां भयण जनीना सांगताली देवागे उतर आहा इगोर्ज वयताय सगळे वयताय बट तेजी सोजमणी तें आमकां आसना जायते भाव भयणां. सो अशें हेय कुटुंबांत देवागे उतरां म्हायती आहा बट ती सोजमणी ना जाणाय हाय ग्रेस कायन बोललोली बट नकोय कितकोन ते जेन्ना जॉन 10:10 म्हणटा चोर येता तो फोडूंक ना गो इबाड करूंक आनी हो चोर जेन्ना तेंगे कुटुंबा भितर सरलो तेन्ना तेका ती भायर घालपाक खबर ना. सो घेन हांय बसून. सो देवा आर्गां हांवें म्हणलें कितें शिंकी आयज रेडी आहाय तुमी शिंकपाकू वय म्हणपा लागोलें. तेज्या पयलीं हांव जायतो काळ जालो हांव गेलो तेंगे कोणा पासत. सो तेंका कळ्ळें हांव उतर शिंकयता म्हूण. ओके म्हणपा लागलें सगळीं बसलीं देवा आर्गां आनी हांव शिकोवपा लागोलें उतर तेंकां आनी तेंकां बूक आनी पेन बायबल घेवन बसूंक सांगिल्लें. आनी इचा तें आन्सर केलें तेणी आनी तेंकां सांगिल्लें आतां हो तो म्हणलें ते भावा सांगिल्लें तुजे भितर येयलो तो चोर हो जावन आहा म्हणल्यार तुगेलो दोंगर तूं जाणा म्हणलें तेका भायर घालपाक. जायतीं उदाहरण दिलीं तेंकां. सो आय जस्ट मेक श्योर सो ना म्हणपा लागलो. सो घेन हाय न्ही. सो आयज शिंकया काय म्हणलें ओके म्हणपा लागलो. उतर शिंकून जातरी तेका अशें करून हांवें दाखयलें रेडी आहा तूं शिंकोंक वय म्हणपा लागलो. एट लास्ट तेका दाखयलें कित कोन्न आमी हे चोराक भायर घालूंक जाय तो. देवान आमकोडे ऑथॉरिटी दिली. सो आतां ते कडेन जायना आसलोलें चलोंक एक सायडूच तेगे हें जालें म्हणटरी सो तेका उलोवपाकूय तेगेलीं उतरां सोजमनाय. देन आमी ती पद्दी उलयली सगळे सांगे लूज जावपाक आनी तेका सांगलें तूं म्हजें फाटाफाट मोडजें हांव कितें म्हणटा तें आनी चल म्हणलें आनी तो चलोंक लागलो. देवा आर्गां आनी जे सांदे तेगेले जे घोट जाल्ले न्हू एक सायडीकू आनी जीब सो देवा आर्गां सुटोली. थँक यू जीजस. Praise God. Jesu karga. Jezu Yes. karga. Yeah, Sister Eliza. What आनी a तो beautiful testimony. स्टॉप जायनाका जस्ट गो ऑन कन्फेस हें मोडीत राव आनी तूं चल म्हणलें. जायना म्हणनाका नेगेटीव तुगे तोंडां उतरां हाडनाका. सो हे भावान तें स्टेप घेयलें तीं उतरां उलयलीं आनी चोय म्हणलें आमी जेन्ना आमकोडे उतर हा बट आमकां तेजी सोजमणी ना आनी आमी नकोय जेन्ना हो चोर आमगे जिवितांत येता तेन्ना तेका भायर घालपाक. सो तेका अशें करून अंडरस्टँड केलें आनी देवा आर्गां हे भावा सोबें देवान बरेपण केलें आनी तेका दाखयलें तुजे भितर देव आहा जाण तूं थोडें आमकां खबर ना आमी कोण तीं. सो तेका सांगिल्लें हे देवाको आमी सद्दां उलोवपा जाय आमचे भितरी आहा तो आमी तेका उलो मारल्यार तो आमकां आयकोता तो आमकां रावता आमी केन्ना उलो मारता अशें करून जायतें ते भावा शिकयलें आनी देवा आर्गां तेगे एक सायड ती हें जालो आहलो ती लूज जाली. सो देवा आर्गां हे भावा पासत हांव देवा आर्गां दिता हे भावाक देवान रिलीफ दिल म्हूण. सो आनी ही सोर्गींची जाणवायेचो तेका हो अनुभव मेळ्ळो आहलोली पूण जायतीं आख्खोच कुटुंब ती शिकोली ते घडयेक. सो देवा आर्गां भावा पासत. द सेकंड टेस्टमनी मुगेली अशें एक दीस हांव कोणागे फ्युनरलाक गेलें रिसेंटली आनी हांव कोणा बाराबर गेलोलें
एक भाव बारगो. देन फ्युनरल आसा तेन्ना हो भाव म्हणपाक लागलो हिंगा बोगलेकूय एक आवय आहा जाणटी आपल्या जाय तो काळ जालो आमंत्रण दिलोलें हांव वचोन पावोंकू ना आमी वचोन जस्ट तिका भेट करया येया म्हणपाक लागलो. आमी म्हणलें ओके. आनी जेन्ना आमी गेलीं तेन्ना ही आवय 85 years old. ओके, आयकूं येता न्ही सिस्टर? वय सिस्टर वय. Oy, oy. Praise सो God. देवा आर्गां 85 years old आवय, बट ती चोवपानूय दिसना 85 म्हूण. ती बेडार आसलेली. आनी ती सरप्रायज जेन्ना आमी गेले तेन्ना ही सरप्रायज सांगनासतना आमी तेंगे एंट्री केल्या न्हू. सो आनी खुशाल ती आमी येयले म्हूण आमकां चोयन. सो देवा आर्गां ही आवय भितर सरना तिका जाप करना फुडें एक उतर उलयली. म्हाका आयकूं येयना. सोनूय उलयली, पुतूय उलयलो, मांयक आयकूं येयना. हांवें म्हणलें तेशें म्हणनाका. स्टार्ट जालें थिंगाच. सो हांवें म्हणलें आनी हांव उतर उलयन गेलोलें. देवा आर्गां तांगसानी. सो पवित्र आत्मा तूं कोत्तलो तुका जाय तें. सो देवा आर्गां ही मांयक सांगलें मांय तूं तेशें कोन्न उलयनाका. आनी तिका सजमयली आनी तिच्या कानार बोट घायलीं आनी ते डेफ स्पिरिटा हुकूम घायलो. हांवें तो म्हजे बाराबर भाव आसलो तो. आनी ते भावा हांवें सांगिल्लें तूं म्हणलें आतां एक एक स्टेप घेवन मुखार वचत राव आनी तिका तूं कितेंय तरी विचार. देवा आर्गां जेन्ना तो डेफ स्पिरिटा हुकूम घायलो तेन्ना तिगेले कानाचे बांदपास सुटोले आनी भाव एक एकूच उतर उलयन तिका आयकूं येता काय मुखार मुखार वचत रावलो. मोर देन एटलिस्ट 1 मीटर मुखार गेलो तो. तिका आयकूं येवपा लागलें. सगलें विचार तितलें सांगिल्लें तिणें. सो देवा आर्गां ते कानाचो बांदपास सुटलो. थँक यू जिजस. मागीर ती म्हणपा लागली बाबा म्हाका फादर येयलो ना कम्युनियन घेन. म्हाका सो देवा आर्गां आनी संदी मेळ्ळी. जॉन 6:56. सो ही आमगेली जाणटी आवय बापाय जायते आमी दुसरी भाव भयणां कडेन रावताय आसतलीं एशें कोन्न यादनिकाक एक पाटी यादनीक आमकां पावना मेळना वो आमकां ती संदी मेळना. सो ते उतराची सोजमणी दिली. माय म्हणलें आमी हिंगा रावन आमी एक यादनीक जाताय. जें कितें आमी खाताय पिताय तें आमच्यांनी ब्लेस कोन्न तें घेवपा जाता आनी तें जाता म्हणलें जेजू केलें मांस आनी रगत. जॉन 6:56. सो ती तिका सजमणी दिली आनी तें म्हणलें तूं खाता तेन्ना तें सगलें बदलता आनी जेजूगे मांस आनी रगत जाता म्हणलें आनी तुका तें भलायकी जाता. सो देवा आर्गां हें सांगिल्लीं आनी तिचेर प्रेयर केली आनी आमी बाय सोरो म्हणून वयतालीं. सो पूत स्टार्ट करपा लागलो. तेगे परिस्थिती देवा आर्गां पुता दाखयलें चोय आतां माय सोवें कितें घोळ्ळ तें. देन थिंगा न्हू वर्ड शेअरिंग जावपा लागलें. तेगे मिसीस आनी तीं दोगांय सगली परिस्थिती उलोवपा लागलीं. सो म्हणपा लागलीं की आमकोडे जशे परी तुमी आतां शेअर कोत्ताय उतर तेशें कोन्न आमकोडे जायना. तो हो भाव न्ही तो कॅरिझमॅटीक कितें तरी ऑल रावंड गोवा हेजो कितें तरी हा वडील कितें. सो तो म्हणपा लागलो आपल्याको जायना. आमी तेशें म्हणनाका भावा. आनी मागीर थिंगा स्टार्ट जालें आमगेलें उतर शेअर करपा. देवा आर्गां आनी तेंगे एक बाब आहा व्हडलो म्हाका दिसता मोर देन 20 years, about 20 years or less than 20 years. So he's a special child. आनी तो थिंग बसून चोयतालो आनी माय येयली थिंगा ती जाणटी आवय 85 years old. तिका म्हणलें माय तूं बस आतां थिंगा उतर स्टार्ट जालें शेअर करपा. सो तेंकां सजमयलीं आनी जेन्ना हे भावा सोरशीं हो धाकटो न्ही तो हांव नोको आमी विचारना तेगे एज. सो हांव तेजे बोगली गेलें हे भुरग्या बोगली. तेज्या पयलीं हे भावान जो म्हजे बाराबर आसलो तेणें तेका आमच्या बापा म्हणपा लायली आनी तो म्हणटा लायक अ स्मॉल धाकटीं 2-5 वर्सां भुरगीं म्हणनाय तेशें कोन्न तो भुरगो म्हणटा. सो इज लायक अ स्मॉल बेबी. सो देवा आर्गां मागीर लेट ऑन हांवें स्टार्ट केलें. हांवें म्हणलें बाबा तूं जेजू मोग कोत्ता वय म्हणपा लागलो. सो जें जेजून कितें केलां तें तुका करपा जायें वय म्हणपा लागलो. सो हांवें तेका मागीर सांगिल्लें ओमके ती लूक 4:18 कन्फेस करून लायक सारको धाकटे भुरग्या भाशेन एक्टींग कोत्ता. सो देवा आर्गां तेका शिकयलें आनी म्हणटा न्ही हो भुरगो इतलो हुशार जालो. हांवें म्हणलें बाबा तूं जाणा तुजे भितर कोण आहा तो? ना म्हणपा लागलो. तुजे भितर म्हणलें देव आहा, देवा आत्मो आहा.
मोड म्हणलें आतां आनी हो भुरगो न्ही लायक अ स्मॉल भुरग्या भाशेन सारको म्हणूंक लागलो आनी तो सामको खुशाल जालो की हांवें म्हण तुजे भितर देव आहा तूं केन्ना उलयला ते कडेन ना म्हणपा लागलो आनी अशें करून जायते शेअरिंग केलें तेका उतर इवन तेगे पेरंट्सां कडेन देवा आर्गां जी ती परिस्थिती उलयताली ती परिस्थिती तेंगेली ते घडये बदलली कोणें आमी न्हू पूण देवान ते घडये आमचे मदें जंय दोग ते म्हज्या नांवान एकठांय जाता थंय देव आपूण आहा म्हणटा सो हें तेंकां सजमणी दिली जायते फावटी आमी आमगेलो तेंसूं करता तेन्ना आमी हो देव जो दिसती पडना तेका आमी चोवपा शकनाय तो थिंग हाजीर आहा म्हूण सांगता सो आमी कित्याक चोवपा शकनाय अशें करून जायतें तेंकां शिकयलें देवागे उतरांतल्यान आनी तीं खुशाल जालीं जें कितें तेंचे मदें प्रश्न आसलोले एके भाशेन ते सुटावे जाले आनी जें कितें तीं उलयतालीं ती परिस्थिती तेच घडये बदलली आनी तेणी हे भावान निर्णय घेयलो की आतां परतून तीं उतरां वसोकताय आमी उलोवपा न्हय पूण देवागे उतर आमी उलयतले आहा आमकोडे आसोन कितें म्हणटालीं जायना सो देवा आर्गां ह्यावूय कुटुंबा पासत थँक्यू जिजस होवूय कुटुंब देवान बदललो म्हूण थँक्यू जिजस आयकूं येता न्हू आनी सिस्टर ती फुडें वचोन आनी ती फुडें वचोन कितें बरेंपण जालां कितको तें अनुभवलां आतां देवागे आनी उतरांतल्यान देवागे मोग ती दुसऱ्यां दितली आतां Amen. थँक्यू जेसू करता Thank तो you, तेच Jesus. सांगिल्लें आतां तो म्हणपा लागलो आमकां इन्विटेशन दिलें तेणें परतून येयाय एनी टायम येयाय इवनिंग येय मॉर्निंग येयनाकाय सो ती आसताय सो हांवें म्हणलें आतां आमी येशनाय बट तुमी जें कितें देवान तुमचें सगळें घडलां जें केलां तें तुमी परगट करून धांवतलीं म्हणल्यार तुमी येतलीं म्हणलें आमकां सोदपाक वो दुसऱ्यां जी गोवायकी परगट करतलीं म्हण तुमी सो देवा आर्गां थँक्यू जिजस ह्या कुटुंबा जेसू पासत करता देन तांकां सांगपा जाय तुमगे जाग्याचेर देवाचो उतर जाता येयाय बसोन आयकोन तितली तुमी उतरान ओळख मेळटो तुमकां सांगेल तेंकां सो हय देवा आनी एक थँक्यू जिजस थँक्यू अशें जीसस कितें हांव रिट्रीट आसान होल डे हेणे मुगे फास्टींग आहलोलो सो हांवें म्हणलें म्हाका तान लागलें घोवा सांगलें हांवें म्हणलें च्या पिवपा या सो जेन्ना आमी रेस्टोरंटान भितर सरलीं तेन्ना आमगेलेच गांवचीं घोव बायलां आहलोलीं बसून आनी ह्या भावान बेंडा बेल्ट घायलोलो प्रेज गॉड सो देवाक आर्गां आनी हांवें म्हणलें हालो केलें तेंकां आनी हांवें म्हणलें कितें जालें सो ही स्टार्ट तेणें कितें केलें आपल्यागे परिस्थिती सांगपाक कॉमेस केली आनी जस्ट हांव नको चुय आतां पवित्र आत्मो कितेंय तरी करूं सोदतालो हांवें तेका हात लायलो न्ही तेजे वेस्टारू तो मुगे हात मूव जायना जावपा लागलो प्रेज गॉड सो देवा आर्गां केसोच एक गान शूट कोन्ना एशें कोन्न पॉयंट आवट कोन्नाय ते भाशेन मुगे हात न्ही तेगे एका बॅकाचेर उरलो हांव केसोय मूव जावपा जायना सो देवा आर्गां आनी दॅट सोगलें कोन्न तें रेस्टोरंटान चोय सो म्हाका कोण चोयता कितें सोबून तीं आहाय तें चोवप ना हांव आतां गेलां डायरेक्टली तेका थिंगा शूट कोत्ता सो हांवें थिंगाच तेच घोडये प्रोवर्ब्स 18:21 तेका म्हणलें एज सून एज तें उतर भायर काडनाका ह्या भावान न्हू जो बेल्ट तेणें घायलोलो व्हडलो तो काडला आनी कुशीन दवरलो हांवें देवा आर्गां प्रेज गॉड हें उतर कितें वोय वोय हांवें म्हणलें नेक्स्ट टायम म्हणनाका कित्याक आनी थिंगाच हांव थिंगाच उबें आहा तेका तो एक मुगे हात एक गान एसो पॉयंट आवट कोन्न तेका थिंगाच हा आनी हांव जाणा पवित्र आत्मो तेजे भितर कितें तरी कोता सो देवा आर्गां हांवें तेका थिंगाच स्क्रिप्चर्स दिवपा लागोलें आनी तेका थिंगाच ती च्या पिताय आनी हांव एंट्री घेयल्या हांव थिंगा उबें आहा तेजे बोगले सो तेका सांगिल्लें आनी लेट ऑन हांवें म्हणलें तूं बरो जालो आनी हांवें ते एका बोन्स तेगे बॅक बोना प्रॉब्लेम म्हूण सांगलो तेणें म्हाका सो हांव उलयलें बॅक बोना कडेन आनी देवा आर्गां हांवें म्हणलें चोय म्हणलें आतां तुका दूख आहा चॅक कर म्हणलें आनी परतून तें उलयनाका म्हणलें आनी लेट ऑन हांव प्रेयर केलें वर्ड उलयलें तेगे हेजेर आनी हांव बसोलें आनी तेका सांगलें तेगे नंबर घेयलो आनी लेट ऑन हांवें तेंकां सांगिल्लें सो एंड सो आनी तेंकां हांवें थोडी टिचींग धाडलें फॉरवर्ड केलें आनी एवरी डे तेंकां हांव फेथ फील वर्ड्स शेअर कोत्ता सो देवा आर्गां आनी तेंकां म्हणलें आयज हांवें तेंकां इन्विटेशन दिलोलें बायबल क्लासीक सो देवा आर्गां
आनी हांवें तांकां सांगिल्लें सो एश कोन्न आमी उलोवपा जाय जेन्ना जशे परी फर्स्ट टेस्टमनी दिल्या ते भाशेन हेवूय भाव हांवें सांगिल्लें तेगे घोरकांनी सांगिल्लें तेगे एकट्यागे नंबर घेवन सो आमी म्हणलें एश कोन्न उलोवपा जाय आमी वयताय देवाक चर्चीन वयताय आमी पूण आमकां देवागे उतर आसुनूय आमचे कडेन सोजमणी ना सो तेकाय जेन्ना तेवूय परिस्थिती उलयतालें सो तेकाय सांगिल्लें चोय म्हणलें एश कोन्न आमी सांडटाय म्हण जिवितां सो आमी कितें करपा जाय हो चोर येता तेन्ना ह्या चोरा कडेन उलोवपा जाय आनी आमकां खबर ना देखून आमी सांडटाय सो देवा आर्गां हेवूय भाव भयणां पासत हांव देवा आर्गां दितां हेंकाय देवान त्या भावाकूय हात लायला म्हण थँक्यू जिजस प्रेज गॉड Praise God. तशेंच टायम आहा केन्ना आनी एक टेस्टमनी दिवं Oh, poor सिस्टर sister. Gigi. मुगे दीस प्रेज गॉड Praise God. सो लास्ट वेनिसडे जेन्ना हांव क्लास अटेंड करूंक पावलें ना कित्याक हांव वर्ड शेअर करता ती आतां 85 years old मायची खबर सांगता सो तेंगे Mhm. देवा आर्गां रिसेंटली न्हू एका संडे मुगे घोरकार आमी दोग जाण भुरग्यां जेवणां आपयलीं तेंगे आवय बापूय ना आनी ती एज अ यूथ देवा आर्गां आनी जेन्ना इवनींग जालें तेन्ना वचपा वयताय तेन्ना घोव म्हणपा लागलो तेंका कितें दिवपा नाका आसलोलें आमी मोको कांय ना तुका कितें आहा जाल्यार दी हांवें मोको आसलो तें ब्लेस केलां कोणा ब्लेस केलां सो आतां म्हज्या हातीन कांय ना म्हणलें हांवें तुका आहा जाल्यार दी तेज्या पयलीं हांव ब्लेस कोन्न येयलोलें पूण तेका खबर ना देवा आर्गां कित्याक देवागे उतर म्हणटा न्ही जें कितें तूं एक रायट हातीन कोता तें लेफ्ट हाती दिसती पडोवचें पडना सो देवा आर्गां हांवें तेका सांगूं ना हांवें मुगे ब्लेसींग दिलो आहा म्हूण सो मुको कांय ना हातीन हांवें म्हणलें तुका कितें आहा जाल्यार दी म्हणलें नो प्रॉब्लेम आनी तेणें हे दोगांयकूय भुरग्यांक तेणें ब्लेस केलीं आनी तेंकां तेणें व्होन पावयलीं सो देवा आर्गां देव आमगेले रिणां रावना न्ही सो जेन्ना हांवें ब्लेस केलें आनी तेणेंय ब्लेस केलें म्हणटरी सो देवान जें ब्लेसींग दिलोलें तें ब्लेसींग देवान परतून रिटर्न इन डबल पोर्शन सो Amen. देवा हेवूय गोवायके पासत देव आमी फकत राजी आसूं जाय आमी देव कितें सांगत तें आमी करपा तयार जावपा जाय आमी तर तयार आसनाय जाल्यार आमकां कितें कोन्न बरेंपण येतलीं आमगे जिवितांत देव जायतें 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 शिकोवपा सोदिता दिवपा सोदिता आमगे आयदन हें ओतोसोर बरोवन सोदीत तो पूण एक पाटी आमी कितें जाता आमी आमकांच एक भाशेन सेल्फीश जाताय न्ही देवा आर्गां आमी दुसऱ्या आमकां पडून वचना एक पाटी आमी कितें म्हणटाय म्हगेलें आहा तें म्हाका जड जालां हांव आनी दुसऱ्यांक कितें हें कोत्तोलो भोव थोडीं उतरां आहाय तीं कोत्ताय सोगलीं म्हण हांव सिस्टर देवा सो देवा हांव हें जायते पाटी एक्सपिरियन्स कोत्तां सो जितलें आमी दिताय तितलें देव आमकां दामून चेपून ओतोसोर दिता सो देवा आर्गां हेवूय गोवायकी पासत थँक्यू जिजस Thank हे you, Jesus. सगळें बरेपणा पासत हांव देवा आर्गां दितां आनी देव जायते कडेन उजार कोत म्हण म्हाका थँक्यू जिजस हांव कांय कोन्ना पूण मुज वरवीं देव जायतें बरेंपण जायते ओतमी साल्वार कोत्ता आनी हे भाव भयणां पासत हांव देवा आर्गां दितां देवान तेंकां साल्वार केलें म्हण थँक्यू Amen. जिजस Thank you, जिजस Jesus. Praise God. आणि कोण हा प्रेज गॉड Korea, my sister comments. ओके Sorry. प्रेज गॉड थँक्यू जीजस जेजू आर्गां प्रेज गॉड ओके आयज आमी जेजू एक खोरी दाखवेल आमी ह्या उतराचे नियाळ करूया ओके सो प्रेज गॉड सिस्टर मातशें घालता जॉन Yes, yes. या जॉन 15 John 15 प्रेज गॉड आणि सगळी शेअर करूया जाते भाशेन होय सोगलीं बरोबर आमी एक वर्स घेया आणि आमी सोगलीं शेअर करूया प्रेज गॉड थँक्यू जीसस Praise God.
Jesus. आयज This पवित्र potta जाय screen, sister. हांव सांग This potta screen na na. ना No, ना no. Not yet. आतां येयला Okay, आतां now येयला it's come. Yeah, I'll read, okay? ओके एकू Yes, sister. बस वाच Yeah, सिस्टर one, no? Okay. या हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी म्हजें सोवें रिगलोलो ना जावन फोलां दिना तो दर एक फांतो तो कातरून उडयता आनी फोलां दिता तो दर एक फांतो ताणें ओदीक फोलां दिवचे खातीर तो बेंटा. Enough, no? 800 वाच नेटी प्लीज गॉड हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितोल जाल्यात म्हजें सोवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रिगून रावतां जशें एक फांतो दाख-वेलींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेंच वस्तुंगीन फोलां दिवंक जायनात तशेंच तुमी म्हजें सोवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फोलां दिवंक जायनात. हांव दाख-वेल तुमी फांते जीं कोण म्हजें सोवें रिगून रावतात आनी जांचें सोवें हांव रिगून रावतां तीं सुबां फोलां दितात कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. म्हजें सोवें रिगून रावनात तीं एका कातरून उडयलेल्या फांत्या सारकीं सुकतात असले फांते जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजें सोवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचें सोवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फोलां दिवचीं आनी म्हजें शीस तुमी जावचें हातूंत म्हज्या बापाक महिमा मेळटा. आमेन प्रेज गॉड Amen. हय हे आयज सिस्टर एलिजागे टेस्टमनी सारकी हे टिचिंगा बसता प्रेज गॉड इजंट इट थँक यू जीसस तें दाखवेली जेजू रिगून हा म्हूण तें फोडां दिवपा पावता प्रेज गॉड थँक यू जीसस ओके ओके सो आयज आमी पयली वोड आमी वाचिल्या आनी ती पयली वोड म्हणटा हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी प्रेज गॉड सो ही जावन आसा जेजूगे उतरां आनी एश कोन्न न्हू जेजू जायत उलयला हे आखे जुवांवान गे शुभ वर्तमानान तो उलयला हांव सर्गींचो हांव जिविताचो उंडो हांव एक बरो गवळी न्हू आय एम स्टेटमेंट्स 7 I am statements. येस प्रेज गॉड हय सो तेशको तितूंतलो हो एक स्टेटमेंट जेजू म्हणटा हांव खोरी दाखवेल आतां हे जेजू उलयता की हांव खोरी दाखवेल आमी कित उलयताय आमगे जिविता वयरू आमी कित उलयताय त्या उतरा पोरमाण उलयताय की सॉरी हांव जेजूचें भुरगें. हय आतां आमी आतां सेशन आहाय म्हणटरी हांव म्हणटाय हांव जेजूगे भुरगें बट एश कित म्हणटाय हांव बोरना म्हाका एस जाता म्हाका तेस जाता सगळे न्हू संवसारा वचून हय सिस्टर हय हें मुको जायना हें तुका बोर जाता हें मुको जायना तूं तितून बोर हा सो आमी कित कोत्ताय आमी दुसऱ्यागे जिविता वयर बोर उलयताय आनी आमगे जिविता वयर आमी मोरण उलयताय इजंट इट Yes. आनी मागीर आमी चिंता अरे तेगे वाड बरी जाल्या ते वाडोत आहा आनी हांव वाडना कित्याक आमी जेन्ना आमी दुसऱ्यांगे कितें कोताय तेन्ना आमी दुसऱ्या एनकरेज कोताय आमी तेंका म्हणटाय तूं बोरें आनी आमकां कित म्हणटाय आमी हांव बोर न्हू सी आमकां कितको एनिमी डिसीव कोत्ता प्रेज गॉड थँक यू जीसस Praise God. isn't it so we Yes. have to speak life over ourselves first praise God Yes. Praise God. या मागीर आमी चिंतू पडटाय तेंगे सगळी बोर जाता ती चिंती तितलें जाता आमगे कांय जायना कित्याक जायना जाता when we speak life it will happen praise God Yeah. आनी Like तेगे जिविता बोर उलयलें जाल्यार आमले जिविता बोर उलोया आमी
Let Exactly, it be sister. both Praise ways. God. Yeah, तेंकाय बरोवलोया, आमकांय बरोवलोया. Oy, आता oy, निश्चय praise God. करूया. Yes. Yes. आणि But आम्ही तू Thank you for the तू spirit. म्हणलो म्हाका तें हें उगड आसलो की Proverbs 18:21. Yes, praise God, Yeah, dear. praise Praise God. God. It Oy, is an आमकडे important. जाता. ओय, मुकोडे जाता. हांवूय कोत्ता. हांवूय देवागे उतर उलयता. हांव देवागे भुरगे. म्हाकाय जिवितां बरपण हा. मुगली वाड जाता. आमी एशको कन्फेस करपा जाय. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Okay? Praise God. So, Thank you, हे जेसू आमकां स्टार्टिंग सांगता. हांव कोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. आज जेसूनी दाखवेल कित्याक हें केलें काय, जायती सृश्टी जायती हाय न्हू झाडां ओके, बट जेसूनी दाखवेलू कित्याक म्हणली काय, कोणू सांगू शकता? प्रेज गॉड. तेजे सारखं अटॅच्ड असताय सांगता तेंकां तेच्या तें झाड कशी न्हू, वायड पूण स्प्रेड तें वाल कशी तिजे वालीक सदांच स्प्रेड आउट. चिटकोना. हय. येस, प्रेज गॉड सिस्टर. येस, व्हेरी गुड, वंडरफुल. येस, आनी कितें कारण हा? प्रेज गॉड. आणि ती सपोर्ट सोदता तेश कोन्नू फळ जायते असताय. सॉरी Praise सिस्टर God. नेट Yes, yes. उलय. Yeah, ते clusters जाताय न्हू, grapes होय. एकू जायना, like big होय. trees ऑळ्ळेतून. ओके, आनी आनी जाताय बॉस होय, बॉस. होय, आनीकूय कितें हा? आनीकूय कितें सिग्निफिकन्स हा? या तेक सपोर्ट जाय न्हू ते दाखवेली लायक आदार Yes, आदार praise करता. God. येस, येस, डिपेंडन्स आसताय न्हू ते फांटे ते वाली डिपेंडंट आसताय तेका ट्रांका. होय, प्रेज गॉड. द मेन स्ट्रॉंग. येस. होय, आनी जेसू दाखवेल उदीक कोण कित्याक तेंका उदाहरण दिता कित्याक ते थिंगाय जायते ग्रेप्स बी रोयताले ते वावराडी आहले, फार्मर्स आहले ते जेजूगे शिकोण आयकताले ते. सो कितें जाता जेन्ना तूं तेंगले फिल्डान तूं एग्जाम्पल दिता न्हू जाल्यार सोजमोणी बोर मेळटा. कितें म्हणटा? ओके, सो होय, एक लॉयरा तरी पायलटागे काम सांगिल म्हण तूं लायक तेका मातशें डिफिकल्ट आसता कित्याक तेका ती सोजमोण ना, रिलेट करू जायना. रिलेट करूं जायना. एक्झॅक्टली, प्रेज गॉड, ब्युटिफूल सिस्टर. येस, सो जेजू एका दाखवेलींतल्यान तेंकां शिकयता काय बोर शिकोण. आनी आज देखून आमी शिकताय हे टिचिंगा वयर, कित्याक जायत आयकिला आसतलें हांवें बी जायत हेजे नियाड केला, जायत हें केलां, बट एवरी टायम देव आनी शिकयता कितली लायक हेज्यान लायक सिंपल उतरान शिकयता लायक दाखवेली. आनी आनीक सिग्निफिकन्स कितें हा जाणा जेन्ना हांव हें कोतालें मेडिटेट कोता स्टडी कोत्ता जाणा की ही दाखवेलू ओल्ड टेस्टमेंटाकूय रेफर केलो हा. तेक लागून बिकॉज द रेफरन्स इज मेड इन द ओल्ड टेस्टमेंट, जेजू हिंगा कित म्हूण स्टेटमेंट दिता, हांव कोरी दाखवेल. हांव हुंची न्हू लायक लायक जे ओके, we'll go to that. Okay, Isaiah chapter 5 घाल सिस्टर. प्रेज गॉड. आणि तू मोठे भाशेन सिस्टर हांव फॉर अ लॉंग टाइम म्हाका हें दिसतालें की जेजू दाखवेल आमी फांटे. बट रिसेंटली मिगे अटेंशन गेल ते खोरी दाखवेल उतराचे, खोरी उतराचे लायक दाखवेल आनी फांटे कोट्टालें. बट आय वूड स्टील अंडरस्टँड, बट देर इज अ डिपर मिनींग तेन म्हणल्यार हांव खोरी दाखवेल. द ट्रू हेजेर फोकस गेलो आहा. होय, कितें न्हू सिस्टर, कित्याक हिंगा ऑलरेडी रेफरन्स दिलो हा ओल्ड टेस्टमेंटा. सो देव तेंक सांगता पण ती दाखवेल न्हू जी केन्ना उत्पन्न जावना, जी केन्ना फ्लरिश जावना, ती दाखवेली आपण खबर करना, बट आपण कोरी दाखवेली खबर करता. चोय, सो हिंगा दाखा मोळ्या विशीं. होय, प्रेज. म्हज्या मोग्याक एक गीत गायता, ताच्या दाका मोल्या विशीं म्हजी प्रेमा कविता. एका पिकाल दोंगराच्या कुशीक म्हज्यो मोग्याचो एक दाका मोलो आसलो. ताणें तो कोंडलो आनी गुंडे बा काडून नितोल केलो आनी थंय एकदम बऱ्यो दाक वेली लायल्यो. ताचे मोदें ताणें एक गोपूर बांदलो आनी थंय एक कोलुंबी कांतोयली. तिका बऱ्यो दाखो जातल्यो म्हूण तो आशोवन रावतालो, पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. प्रेज गॉड, पुरो सिस्टर. प्रेज गॉड. सो हे रेफरन्स कोणाची हें कोता लायक वॉट इट इज रेफरिंग टू, कोण सांगू शकता? प्रेज गॉड. मनशाक होय, मनशाक. होय, ही देव ही इस्रायली पोरसां खबर कोता.
देवान कित केलें तेंच पासो तूं तेंकां सगली बरेपण दिलें, सगली तेंगे आडकोड्यो पयस केल्यो, बट ती फ्लरिश जाली ना, ती ना. विल्डनसां ती मरून गेली न्हू. प्रेज गॉड. जेंकां कोणा तें देवान निर्मिलोलें तेंक तें मेळो ना, बट तेंगे दुसरी जनरेशन ती पावली, बट तो लोक पावूंक ना. ब्रेकिंग. प्रेज गॉड. सो एक रेफरन्स छे, यू नो, दाका मोड्याचे की हॅलो. या प्रेज गॉड. आयको येता? ओय ओय आतां येता. ओके प्रेज गॉड. सो ए रेफरन्सू इस्रायली लोकांचे इजिप्त देसांतून देवान भायर काडली, देवान सगळे आटे बिटे तेंगे पयस करून तेंकां हाडलोली, ती बोरी तेंकां बरेपण तेंकां मेळटो म्हूण, बट ती जाली दॅट फॉल्स वन्स, यू नो, दॅट रानबोट कितें सांग हांगा रानबोट दाखो, दॅट मिन्स वायल्ड ग्रेप्स. इट डिडंट यील्ड अ गुड हार्वेस्ट, बट वायल्ड फ्रूट जावपा पावल तें. प्रेज गॉड. विच वॉज ऑफ नो यूज. कित्याचो देवान कित केलें थिंगा गोपूर बांदलो, कोळंबी कांतोली, म्हणजे तें वायन प्रेस बी केलोली, लायक यू नो, तेका तें बरें पीक मेळटलें आनी बरपण जातो, बट तें जावपा पावना, कित्याक तेगे फोड जाले रानबोटी, लायक वायल्ड ग्रेप्स जाले. प्रेज गॉड. तेका लागून जेजू जेन्ना आतां उलोयता इन द न्यू टेस्टमेंटा उलोयता, तेदोन तो कित म्हणटा, आय एम द ट्रू वायन म्हणटा. आपूण ती कित्याक तो सांगोप पावता, बिकॉज ऑफ दीस रेफरन्स टू द लोकां लागो. सो तो सांगोप पावता की आय एम नॉट द फॉल्स वायन, आय एम द ट्रू वायन. आनी न्हू पॅशन ट्रान्सलेशनान बरें सांगलो कित म्हणू, दॅट इट इज द ट्रू लिव्हिंग आनी स्प्राउटिंग वायन म्हूण. मिन्स इट इज स्टील कंटिन्युईंग टू स्प्राउट, यू नो, अजून ती फ्लरिश जायत आहा ती वायन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके, तेगे रेफरन्स. प्रेज गॉड. सोजमोता न्हू. थँक यू जीसस. थँक यू जेजू. ओय, प्रेज गॉड. आनी अनेक सिग्निफिकन्स ए वायनाचे कळ्ळ तुका न्हू. प्रेज गॉड. एज आय वॉज दीस जेजू अपोस्लां बारबो आहलोलो न्हू, आपल्या शिसां बारबो आहलोलो, 12 शिसां बारबो आहलोलो. सो तेय जावन आहलोले फांटे जेजू गेले, जेजू दाखवेल आनी ते फांटे आहलोले. बट तितून तुलो एकलो कोण न्हू, तो जुडास. ते बरेपण जेजू गेले तो अनुभवपाकू पावना. Praise God. तो अनुभव पावना. Though he is attached to that wine, he is not able to draw that sap from that wine. कळ्ळ तुका? कित्याक तेगे फोकस हुंय आहलोलो, कोणू सांगो शकता? मनशाळ्याचेर आहलो तेगे संवसारी. पयशांचेर आहलोलो. तेका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलोली न्हू. We'll go to that. John 12:6. सिस्टर घालता. Praise God. John 12:6. It speaks about Judas. एकू लाईन ती आम वाचया. 12:6. 12:6. या. ताका गोरिबाचें पडलोलें म्हूण न्हय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें केलें. तशें म्हणलें. ताचे लागीं पोंगटीची गांठ आसताली आनी तातूंत लोक घालतालो, तें तो आपणाक काडी. प्रेज गॉड. सो जुडासा वयर उलयता. तेको ती पोटली आसताली पयशांची. सो तो तेका लोकां गेले बरपणा तेका पडोन वचोना, तेका फकत ते चोरपाचें आहलोलें. सो कित जात जाणा, आमगेले जिवितांत जेन्ना आमकां कसली रिस्पॉन्सिबिलिटी बी कितें दिताय न्हू, जेन्ना आमी त्या उतरान आतां उतराचेर हांव हें कोता. प्रेज गॉड. लायक फॉर एग्जाम्पल, आतां आमगे एक सायबीणू म्हूण हा म्हणटू, एक लादिनू म्हूण हा म्हणटू. सो आमगे फोकस खंय वयता, ते प्रेयर सर्विसाचे वयता काय ते मांडावडीचे वयता, ते कित करपा जाय, यू नो, हें करपा जाय, तें करपा जाय. सारकें. आमगे फोकस उतराचे वचना, ते प्रेयर कितको बर करपाचें, कितको देवा उतर तीत घालपाचें तेचे वचना, बट आमगे फोकस वयता हेर वस्तूंचे. आनी आमी इगोर्जीन देखून आमी चोयताय कोणू ती लिडर्स बी कोण आसताय ती भोंवत आसताय, तेंगे सिंतीत ना ते उतर. ते भाशेन तो जुडास आहलोलो, तो जेजू कित शिकयता, कितें कोता, ते कांय ना. तो तेगे फोकस दुसरो आहलोलो आनी तेका लागून तो सांडो पावता. प्रेज गॉड. इट्स नॉट दॅट जेजू कडल्यान
ते जेजून तेक भायर आयलो बी न्हू ना बट he himself withdraw from that he was not attached to that wine but he separated himself. Praise God. Okay, Praise God. thank you Jesus. So एक reference आहे. Okay, praise God. Thank you Jesus. Yeah, so आता मी yeah, praise God. आणि ते शिनू आम्ही बी एक वाल जाव आमकां आमगे जिवितां कित जाय आसता म्हणजे आमकां जायत हें आसताय आवडी आसताय आमकां जाय डिझायर आसताय आमकां ते फुलफील करपा दिसताय देवागे कितें येवजोन हांच पासो तें आमकां लागना isn't it sometimes we like get into this worldly this no praise God. Okay, yeah. God allo teshkon. Praise God. Poil amge te sinti tingallo nu Yeah, we try to be our own vines. Amgelio ek ezapa sottali. Amgele own fod diupa, you know, praise God. But we are called to bear the fruit of the Spirit. We are called to bear God's fruit, not our own fruit. Praise God. Thank you, Jesus. So Dev mutta हांव khori Dak-Vêl आणि मोजो बाप कुलवाडी. आता मी ने कोरारा नाम तोरी break जाता Fatima. Okay, आता आमकां ओ Jesus. Yeah. मातशें ब्रेक जालो सिस्टर मातशें break. Internet दिसता म्हाका. Praise God. Thank you Jesus. Jesu internet is functioning to perfection. Praise God. So praise God. So आता आमी ने कोरारान ही जी Dak-Vêl हा ती आमगेली आता Jesus after the death and resurrection of Jesus. Okay, so Jesu जाली Dak-Vêl आणि आमी जी कोण जेजू सोतमानताय ते जावन आसा ते फांटे. Praise God. Thank you, Jesus. So they continue high because Jesus is the true, the living, and the sprouting vine. Till Jesus' second coming, Jesu porot eto te merenso, it is just going to flourish and flourish and flourish. It will continue to live on and on and on. Praise God. आणि जे भाशेन दुसरे वाईन आसताय जे केन्ना ना केन्ना मरून वयतले ते फळां दिन बट ही केन्ना मरपाना लायक एवर लायक हाऊ यू सेड Yeah, Jivo Dev, no? Yes. Jivo. Oh, praise God. Thank you, Jesus. So जी कोण आमी जी कोण जेजू आमगे सोमी दोनी आनी सोडवंडार म्हण आमी जेन्ना सोतमानताय तेन्ना आमी तेका अटॅच जाताय तेका आमी चिटकोताय ते वायना आमी ते फांट जाताय आनी जेजू जाता आमगेली Dak-Vêl. Praise God. So आनी कोणा कितें एड करपा जाय to this first verse 1 आनी एक उगडास आसलो की आतां केन्नाय हांवें म्हणजे समज दाका मोळे आहा आनी तितून कितें जाता सदां फ्रुट्स बेर जाताय पयली एक बॅच येता तो बरो येता दुसरो येता तो मातशें सबस्टँडर्ड क्वॉलिटी आसता तिसरो मातशें आनी बरो आसता म्हणजे खंयचेंय फळ आसा तें तेशें आसत न्हू फर्स्ट हार्वेस्ट आसा तें बरें येता मागीर तेजी हें लो जायत वयता तेजी क्वॉलिटी आसता स्वीटनेस ओ तेशें बट हिंगा हे जेजू उलयता आनी आम जोरी तेका दाखयला आम फळ जी दिवपा हाय दे आर गुड फ्रुट्स बोरी फळां तेजे आनी देर्स नो कॉम्प्रोमाइज की you know they'll sometimes be good bad no all are good fruits always. Amen sister. Praise God. Yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. Okay, so praise God. So आमी दुसरी बोर्ड आणि कोणा सिस्टर नेटी कोणा ऐड करपा कोण उलोवपा आसलाच म्हाका ओय कोणू ऐड No, करे no, yeah praise God. I think the second line. I will go for the second line. Okay, to explain good. Okay, so दुसरी बोर्ड कित मोटा मोचे सोवे रिगलोलो ना जावन फळां दिना तो दोर एक फांटो तो कातरून उडयता. प्रेज गॉड. आता मेजेरी नियाड कोरया इन कित मोटा जेजू कित मोटा जी फळ दिना तो फांटो तो कुलवाडी कातरून उडयता. आमकां दिसता की जेजू आमी आतां बॉर्न अगेन बिलिवर्स जी जेजू चिटकोन हाय देव आमकां सेपरेट कोतो म्हणू केन्नाच ना न्हू. प्रेज गॉड. जेन्ना ओ जेजू तेंको उलोयतालो तेंक शिकोवन दितालो तेन्ना तो तेंक ते रेफरन्सान सांगतालो कितें एक तोरी फांट तोरी हें कोन्ना फळ दिना जाल्यार तो कातरून उडयताय म्हूण. प्रेज गॉड. बट देव आमकां केन्ना सेपरेट करपाना हें नेटी फळ दिना चल ते कातरून उडय हे फातिमा फळ दिना चल ते कातरून नो 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 नेवर. देव आमची ओय केन्नाच ना केन्ना गिव अप करपाना देव आमगेलो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ओके, सो हिंगा कितें आमकां हें कोता की ओय
Praise ओके God. म्हाका दिसता न्हू की Yes. आतां आमी फॉल दिवपाक केन्ना कितें जाता आमी चुकतात म्हणजे केन्ना आमी देवा कडसून पयस वयताय सो तेदोना आमी तेक एटॅच आसनाय सो आमगे केन्ना फॉल दिवपा मातशें उण जाताय वो केन्ना दिवपा पावनाय पूण ते कित्या लागोन न्हू की कित्या आमी देवाची देवा कडसून आमी सेपरेट जाताय आमगे म्हणजे व्हडली लायफां वयताय आनी तेजर देवा फोकस आमी काडटा आसतना ते आमी आमची हेन्यांतल्यान चलता न्हू तेन्ना ते आमकां कितें जाता फोकस तेजे वयले देंवलो आमकां आमची जाणवाय आमी घेताय मनशा कडच्यान हय आमी आमकांच म्हणजे सेपरेट कोताय हय म्हणजे ते एटॅच आहलो ते आमी तितूंतले भायर सोताय आनी आमी सेपरेट जाताय म्हूण आमी फळां दिवपा पावनाय पूण देव आमकां म्हणजे तेंच तेशें कोन्न सोडना तो आमकां पोत्तून आपणाचें ओडून हाडटा आनी तो आमकां उंच उबारता तो आमकां लिफ्ट कोता आनी ते ती दाखवेळ आसत ती न्हू सकयल एशें कोन्न जमनीचेर वयता मागीर पूण ती जेजू थिंगा तेशें दवरना तो काडटा आनी तेका उंच काडटा लिफ्ट कोता आनी ते मागीर पोत्तून तेका सेप मेळटा ते म्हणजे जेजू गेलें आनी पोत्तून ते फळ दिवपा पावता सो दॅट इज वॉट Yes, ते एक्सप्लेन yes. करपा जाय आहलो म्हाका Yes, thank you, Jesus. आणि सिस्टर Mm. ऑल्सो ते हे जावपा शकता की ते कातून उडयता की आमगे कितें असोकताय आसताय जे आडकोडेशे आसताय ते फॉल दिवपा वाटेन ते तो कातून उडयता कॅन इट बी दॅट That pruning process Yeah, is that later. is pruning. That is ते later. बेंता. Yeah, that is the ते later मागीर. part. Yeah, हे कितें हे जे फळ दिना ते जे फळ दिना तुका दिसत अशें म्हणजे एकानी कांय जावपा ना अशें लायक इट इज नॉट शोईंग एनी ग्रोथ ओके सो तें सो ग्रोथ ना म्हणटकीर कितें जाता जे नेटी सांगता ते भशेन ते बेंड जाता कळ्ळें तुका इट इज ते आतां म्हण तूं रोसरोशीत हा पळय रोसरोशीत हा जीव हा जाल्यार उबारून वता न्हू प्रेज गॉड ओके आणि जे what is not of his kingdom ते तो काडून उडयता he helps us to get rid of those yeah things that is the pruning process sister that is pruning that is Yeah. मागीर Pruning, फाटल्यान okay. हय तो आणि second half तो कितें म्हणटा न्हू म्हजे सवे रिगलोलो ना जावन फळां दिना म्हणजे तो आमी तेका एटॅच आहल्या आमकां म्हणजे फळ बरीं दिवपा पावताय कित्याक आम तेगे सेप मेट न्हू आम तेगे ते सगळी न्यूट्रियन्स आमकां मेळटाय पूण आम जोरी आमगे एक लागून आम तेजे कडसून पयस वयताय न्हू सेपरेट जाताय तेन्ना आमी फळां दिवपा पावनाय पूण तरी आसतना जेजू आमकां कातरून उडयना तो आमकां पोत्तून लिफ्ट कोता आमकां उबारता आनी तेदोना आमकां लिफ्ट केलें म्हणटरी आमी आतां आम लिफ्ट केलें म्हणटरी आमकां हें मेळटा न्हू सन आनी हें मेळटा न्हू सो ते भाशेन ते हेजेर आमी Nourishment. फळां दिवपा पावताय आनी पोत्तून तो आमकां केन्ना कातून उडयना आतां आम म्हणटाय न्हू हिंग दिलो हा बट तो केन्ना कातोरपाना आमकां कित्याक तो म्हणटलो पोत्तून तूं म्हजे सोरशी येयात आनी आपणागे हें सेप घेयाय आनी पोत्तून तुमी फळां दियात सो दॅट इज Praise God, yes. तू आणि अनबिलीवर्स जावपा जाताय अनबावार्थी जी आहाय ती इज इट प्रेज गॉड सिस्टर प्रेज गॉड इट कॅन बी या आमी अंडरस्टँडिंग कित म्हण घेताय की आतां हो ही दाखवेल हा ती द रेझुरेक्टेड क्रायस्ट रेझुरेक्टेड जीसस ओके आनी आमी जे फाट हाय ते न्यू क्रिएशन इन क्रायस्ट जीसस प्रेज गॉड जी कोण नवी रोचना हा ती तेका अटॅच्ड आहा प्रेज गॉड सो देर आर नो unbelievers here we are all the new creation in Christ Jesus born again yeah we are all born again believers now so जी कोण born again believers असताय तेंका purpose हा न्हू देवान we become a child of God देव आमकां जेजूगे नोदरेन चोयता न्हू praise God he is not looking at me as Fatima on that wine he is looking Jesus कित्याक जेजून आमचे पासत तो मेला न्हू जेजू आमचे पासत बोली जाला जेजू आमचे पासत सबस्टिट्यूट जाला सो गॉड सीज जीसस इन अस सो तो आमकां केन्ना कातरून उडयना प्रेज गॉड तो आमकां आधार कोता तो उतर धाडटा आपल्या गेले तुका एनकरेज कोता जेन्ना तुका तुगे स्ट्रेंथ रिन्यू कोता प्रेज गॉड दॅट इज दॅट अपलिफ्टिंग एंड ऑल दॅट प्रेज गॉड ओके आपल्यागे उतर
धाडटा आपल्यागे मनशां धाडटा आनी तुका एनकरेज कोता तुका स्ट्रेंथन कोता आजचो आतां आमी सगळीं बॉर्न अगेन बिलिवर्स आहाय हिंगा आमगे जिवितान जायते आमी पडटाय न्हू पण आमी थिंगा उरताय ना आमी उठताय कित्याक ते उतर आमी कुटायता पवित्र आत्मा आमी कुटायता प्रेज गॉड दॅट इज दॅट वायन देव आमगेलो देव आमी कुटायता कित्याक देवान आमकां सगळ्यां भितर एक पर्पस गायलो आहा praise God, thank you Jesus. Okay, so he will never cut us off from that branch, from that vine. We are always attached to it, and he will send his word and minister to us. Praise God. Now see, we see that ते दोन अपोस्टल आलो चोयते दोन डिसायपल आलो चोयते इट्स एन एक्झाम्पल ओके दॅट थँक यू होली स्पिरिट ते जेन्ना जेजू हुडसार मारलो आनी ते निराशी जाताय आनी ते एमावसा वयताय न्हू चलोन वयताय ते वाट धुताय ते आतां किंग कांय ना जेजू येयलो तो जेजू जो सोडवंडार आलोलो तेका मारलो तो मेलो आतां आमकिंग कांय ना म्हूण ते वाटे लागताय बट तेंक कितें जाता कोण येता तेंकां मेळोंको जेजू येता जेजू आपल्यागे उतर तेंक मिनिस्टर कोता तेंकां एनकरेज कोता तेंक स्ट्रेंथन कोता उतर दिन आनी ते वाट धोताय ते परत येताय ते जीसस ब्रिंग्स हिज पीपल बॅक टू हिमसेल्फ सो देव आमकां केन्ना पयस करपा ना सारकें आनी जीसस इज द वन हू ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट स्टेप नो एश दिसता की ही इज द वन हू अप्रोचेस अस Amen, sister. Amen. Yes, praise God. Our God is, yeah, our God is a God of hope. Yeah, our God is God of Amen. Oh, praise God, sister. So our God is God of hope. He gives life to the dead, isn't it? Praise God. Yeah. Fanto kenna katrun podpana. When we hang on there to Jesus, आमी जेन्ना जेजू आमगेलो चिटकोन रावताय तेन्ना आमी केन्ना पडनाय प्रेज गॉड आनी पडले देखून जेजू आमकां उबारता वयर काडटा मिनिस्टर आपले उतर दिन आमकां एनकरेज कोता आनी आमकां he brings us back to his fold. Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Thank you, Jesus. Yeah, praise God. So now we go to that pruning part, sister. Praise God. Okay. Yeah. ओके आणि फळां दिता तो दर एक फांटो ताणे ओदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंटा प्रेज गॉड येस नाव स्पीक सिस्टर प्रेज गॉड तो बेंटा मीन्स तो प्रून कोता yes so that sharing all our weaknesses what come in the way of fruiting ते एक्झाम्पल म्हळ्यार एक सपोज एक रोज प्लांट आहा आनी तेका म्हणजे हे येयली रोज येयल्यो न्हू मागीर त्यो बावल म्हणटरी कितें जाता ते मातशे ब्रावन जाताय ते हे आहाय ते सो ते आमी कितें कोताय थिंगसोन कातोताय आनी कातोल म्हणटरी तेका आनी न्यू शूट्स येताय वय आनी जायत येताय मागीर एशे कोन्न सो ते भाशेन आमचे भितर न्हू जायते कितें वायट आसता कितें आहा तें जेजू कितें कोता तें प्रून कोता तें सगळें कितें वायट आहा तें तो कातरून उडयता आनी आमकां म्हणजे आमगे कितें करेक्शन आहा तें करपा आदार दिता आमकां दाखयता आमी हूंय रॉंग वयताय हूंय चुकताय आनी तें आमी मागीर करेक्शन करपा जाय सो फ्लाविया तूं उलय Praise God, yes, sister. Praise God. Yeah, Sark's explain kela, yes. Praise Jesus. Praise God. Okay. So, जेन्ना आमी आतां आमी एज अ बॉर्न अगेन जाता आमी न्यू क्रिएशन जाताय सगळीं बॉर जायत वयता आमगे लायफान तूं ना एक टेस्टमनी येयली की ना मागीर पोतून पोटाय प्रेज गॉड थँक यू जीसस सो एक वाल टेस्ट आहाय तेच मागीर टेस्टमनी जाताय पयली टेस्ट येताय येस प्रेज गॉड सो हे नेटी सांगता ते भाशेन प्रेज गॉड एक टोमाटा झाड देखून चोयला आसतले हांवें एक पाटी रोयलोले सो ते बारीक मोदे ते धीर येताय ते मोडपा पडटाय तेदो नाजाल्यार तो सगळो ग्रोथ न्हू ते ओडून वताय आनी ते मागीर ती बरी जायनाय ती मोटी बी जायनाय बारीक उरताय प्रेज गॉड ते भाशेन दॅट इज दॅट प्रुनींग लायक यू हॅव टू ट्रिम सम पार्ट्स
of that, okay? So ते भाशे आमगे जे which is not of God's kingdom, so ते आमगेले देव हें कोता जेन्ना ओके एज गोल्ड म्हणटू भांगार, ओके, जेन्ना उज्यान घाताय सो कित हें जाता, कोडोन वयता, इम्प्युरिटीज कोडोन वयताय. ते भाशे जेन्ना आमगे लायफान कसले टेस्ट येता, कितें येता, ओके, सो तेदोणो जे ते इम्प्युरिटीज जे आमगे हितून आसताय न्हू, जे लायक मे बी सेल्फिशनेस, मे बी जेलसी, हेट्रड, कितें जे आसता, अनफॉरगिवनेस आसता, ते देव ते प्रून कोता. प्रेज गॉड. बट आमकां तो प्रोसेस लायक जाता प्रूनिंगू, इंग चिमटी ना येताय, ना तींग चिमटी ना येताय. ना ना आमकां तो लायक जायना. ओय हय आनी ते ओके. एक उतरान कितें दिलो हा न्हू, बायबलाचेर दिलो हा, एकामेकाचो मोग करात. सो आतां ते आमी जिविता लावपा जाय. आनी जायते फावटी आमकां कितें जाता न्हू, टेस्ट येताय. म्हणजे एक मनीस म्हजेर अगेन्स्ट येता, ओ तो म्हजे विरोध आसता, आनी ते टायमान आमकां म्हणजे तेका हें करपा जायना, भोगसूं जायना आमच्यांनी. पूण उतर कितें म्हणटा, तुवें तेका भोगसूं जाय, आनी तूं ते उतराचेर चलत जाल्यार तूं बरीं फळां दिवंक पावता. आनी तूं तरी ते उतरा अगेन्स्ट वयता, ती इन्स्ट्रक्शन तूं फॉलो कोना जाल्यार तुगे फळां आहाय ती म्हणजे देवा जाय तसो जायनाय. सो दॅट इज वॉट लायक ते तुक म्हणजे थिंगा तुक प्रूनिंग जाता तुगेलें. उतरा प्रमाण चलत जाल्यार तुका तो चिमटो येता न्हू, इट इज पेनफूल. तें करपा तुका आदार जायो देवाचो, पवित्र आत्म्याचो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आणि दुसरें एक म्हळ्यार सिस्टर तूं आतां सांगत तेजेर प्लस येता की लायक हांगा ते पयली मिलाग्र जेजूगे जालोली काना गांवान, तेदोन ती मारिया कितें सांगता तेगे जेजूगे माय सांगता की जेजू सांगता तशें करात. नाव ते मनीस आसताय ते थिंगा ते मागीर क्वेश्चन कोन्नाय तो कितें सांगता हें उदक बोर हें लायक यू नो इट डजंट मेक सेन्स. सो हें म्हाका सदां टच जाता की आमी सिंपली ओबे करूं जाय, कित्याक जेजू म्हणटा बोगोश डिफिकल्ट जाता, बट we just have to simply listen and obey the word. Like kit सांगो सोदिता, why he's telling us then just do it, like obey. आणि ते केल मुटी then you see kit why he was saying that, कित्या तो obey करपाक कित्या गरज. You will see the later to पडोन येता की कित बरपण. Then because that heartland, once you take that step of forgiveness, though it's very difficult, but you see later on कित सांगो सोदता तो, कित जाता, कित बरपण येता ती after doing that. So obedience to atmotejer like kitu important, like ते मारियन सांगलेलें कोराय तो सांगता तशें कोर, तेम केलें आनी मिलाग जाली. तेज भाशेन आमी नो मॅटर हाऊ डिफिकल्ट इट डजंट मेक सेन्स, हांव कित्याक तेका बोगसून कित्याक मिस्टेक मिगे न्हू तेगेली और एनी अदर थिंग बोगसोण्याचेरी न्हू आनी कित्याचेरी, बट वी हॅव टू जस्ट ट्रस्ट इन द वर्ड. देवागे कित सांगत तेजेर we have to just trust in him blindly and be obedient, and then we will see this totally amge life and what it really meant, like after being obedient to his word. So te ek mak ura said soda ki yes, just be obedient. If we are finding something difficult zain amchan tori dekhon kori, you just do it, tege utra parmane kore ai. Praise Arga Jesu. Praise God. So आमी उतरा वयर हें कोताली न्हू, प्रूनिंगा वयर कोताली. Praise God. So जेन्ना देव आमगेलो हें प्रूनिंग कोता, ही तो आमके एक पनिशमेंट एस म्हूण कोन्ना, he is doing it out of love because he knows the potential. ते खबर आमचे भितर कितू potential हा न्हू. आम दिसता इतलें केलें आं पुरो म्हगे लायफान तूं सगली जालें शे न्हू, लायक यू नो एक स्मॉल अचिवमेंट जालो की आम दिसता जालें आपल्यागे यू नो लायफा पर्पस जालें. सो बट ना, देवान आमचे भितर जायत गायलो हा, and he knows what we have in us, you know. तेक लागो तो pruning process we have to trust. आमी देवाचे बार धरपात की तुम सांगताली ते भाशी, you know, just walk in obedience, just allow God to prune you. Praise God. Thank you Jesus. Okay, so एक आमी एक scripture घेया हिंगा with reference to pruning. मुन्यो chapter 3 verse 11 and 12. मुन्यो chapter 3 verse 11 and 12. Praise God. Yes. म्हज्या पुता सर्वेस्पर दाखयता ते फाटीची बेपरवा करिनाका. तुज्याच स्वताचे जानवायचेर विश्वास दवरिनाका. जसो एक बापूय आपल्या मोगाच्या पुताक कास लायता, तसोच सर्वेस्पर आपलो मोग करता
तांचे ताई वागता. Praise God. You know, King James Version and बरे सांगिला, my son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. You know, देव आमका correct कोता, आपल्या मोगान आमका correct कोता. Praise God. Thank you, Jesus. Punishment म्हण एश कोण ना तो, but आमका आमगे बरपणा लागो. Praise God. Thank you, Jesus. Discipline Okay. कोता. होय, discipline कोता आमका, which is good for us. Praise God. So एक vines न्हू, तुई तरी त्यो रोयल्यो आणि त्यो सोडल्यो, वायन्स रोयली आणि सोडली, ती केशको जातोली? होय. ती Messed बरें up म्हणून जातोली जावची न्हू? ना, होय. होय, बुशी ना. जातोली, आणि काय कोडपा ना, फोड हुई हा, कित हुई हा, काय कोडपा ना, इट विल जस्ट ग्रो. झाडेशें, होय. होय, सोंपेशे, like you know, like एशको, yeah, तेशकोन एस जातोले. Okay, that's why this pruning is very important. And ते कोण कोता? आमगे देव कोता, कुलवाडी, no? Praise God. देव बाप आमगे कुलवाडी, तो वाइन ग्रोवर तो. तेन ती रोयल्या वाइन, जेजू, आमके सोसरा, जेजू तेन डाळला, प्रेज गॉड, आमचे पासत मोरपा. सो देवान ती, आमगे बापान ती वाइन रोयला, आणि तो आमगे केअर घेता, आम काय करपा नाका, फकत जेजू चिटकोन रावपाचे, तो सगली तो कोता. आणि आमकां तो बरो हें कोता, जेन्ना एक वायन बरी प्रून बी कोण बरी एशको सांबाळ म्हणटा तूं बरें दिसता न्हू चोवपाक. एक बुशी वायन बोर दिसता काय एक प्रून केलो वायन बोर दिसता, प्रून केलो वायन तुका फोड हुई हा की तुई हा बरें दिसता. बट जेन्ना ती तेगे वाड कायच्या काय जाता, कित जाता, बोर जाता, जायना. प्रेज गॉड. ती कशी. सो आमगे बापाची आमकां गरज. ए प्रूनिंग प्रोसेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन आवर लाइफ्स. सो यू लुक एट इट एज डिसिप्लिन, यू डोंट look at it as punishment. Praise God. Thank you, Jesus. And आमी म्हणजे पवित्र पुस्तक हा ते आमगे स्पिरिच्युअल मिरर असो न्हू, तेजे चोयन आमी सगळे आमगे कित करेक्शन आहा ते करपा जाय. तेजे सगळें दिलो आहा न्हू, हुंय तूं चुकोता, हुंय तुगे तुय हें करपा जाय, करेक्शन करपा जाय. सो तेजेर वयले आम कोटा, आम हुंय रॉंग आहाय, आम चुकताय. So that, yeah, praise God. Yes. देवान न्हू आमचे पासो जायती बरपण बरोवन दवरलो हा. God has good plans for us, but to bring them to pass, we have to allow God. आमी देवा allow करपा जाय आमगे जिविता, isn't it? No? Submit ourselves. Yes. Submit करपाक, surrender करपाक. Yes, sister. Praise God. Yeah, to allow those plans to come to pass. And for that, आमी ते pruning process antlan वयतली. And James कित म्हणटा, count it all joy when you go through. Not if you have troubles, but when you go through troubles, you count it all joy. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. Thank you, Jesus. So we'll go to because the end result astale bori fola, like something good is going to come out of it. He thought that white hatek to bore convert kottolo, everything for our good to change kotta. Yes. Praise God, sister. Everything. आमी सिस्टर थंय ते आतां आमी प्रुनींग म्हणटा एक आमी दाखवेली एक खबर करतात. आतां एक दाखवेल कितें जाता, एक कुटुंबूय जातात, एक कुटुंब गो बायल भुरगीं. पूण एक सपोज बायलूच एक सपोज देवाच्या चिंतून हा आनी दुसरो गो भुरगीं हितून नाय जाल्यार आमी ती दाखवेल जावपाक शकनाय. कित्याक दाखवेल जाल्यार आख्खो कुटुंबूच दाखवेल जावं न्ही, म्हणजे सगळी कुटुंबांतले देवा चित्राची जाणवा येवपाक जाय, ओळख येवपाक जाय. ते एक फॅमिली कितें जाता, आतां एक बायल आहा देवाची, पूण गो सपोज एक ना जाल्यार ओळखोन घेयना जाल्यार एक बायलेचो भावार्थ कितें जाता, तो आयकोन घेयना, तो कोन्ना, तेका देवाचें हें ना. पूण दाखवेल म्हणल्यार आख्खो कुटुंबूय तितून आमी एक हें करून हाडून देवा जाय, आख्खो कुटुंब जालोलो देवाचे हितून भितर सरलोलो, देवाची ओळख जाण जालोलो, देवाच्या उतरान वाडलोलो. Praise God, sister. Yes, so true. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, आता आमी तिसरे जे ना वडीचे सिस्टर पोतून वयता दाखवेल स्क्रिप्चर. प्लीज गॉड. Praise God. ये बुकां सिस्टर तो जेजू पोत सांगता हा, हांव नॅरो गेट, हांव ये लायक यू नो, आनी कितू गरजेचें आमकां जाण जाचे आमगे देव कोण तो, लायक हू ही इज. Amen. Praise So God. important for us to know. Yes. आमी मागीर ते घेचे 7 स्टेटमेंट्स मागीरी.
Just to for Khori reference. मेंढऱ्याच्या दारा बरो गवळी Sister Janina Zarna. Yeah. सगळी जॉना आहा ते Oi, sogli Jonah ha. Oi, praise God. आमची बिकाचे Thank you. उस्वार So तिसरी वोड मुटा हांव तुमचे लागीं उलोयला त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो आमगे ओतमा आमी कितको निवड कोताय देवागेल्या उतरान. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. येस, थँक यू जीसस. नो मॅटर हाऊ मच वी गेट मेस्ड अप, कितले आमचे येऊ, बट इट्स ओनली द वर्ड दॅट क्लेन्सेस अस. प्रेज. हय, थँक यू जीसस. हय. आनी जेजू कित कोता, जेजू आमकां आमी नितळ जायसर तो रावना. तो तूं केशें को आसो, तूं कितले मेस्ड अप आसो, यू कम टू मी. देव म्हणटा आपल्या बोले यो, आनी देव आमकां नितळ कोता. प्रेज गॉड. हय, जे भाशेन आमी स्टार्टींग हें केलोलें की देव आमची सोदी येता. आमी देवा सोदूं वचनाय, बट देव आमची सोदी येता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो जस्ट कम एज यू आर, नो मॅटर हाऊ मेस्ड अप यू आर, यू जस्ट कम टू द लॉर्ड and the word cleanses you. Praise God. Thank you, Jesus. आणि तेगे रोगतानूय आमकां तेणे धुवन काडलें न्हू, क्लिन्स Amen. केलें. Yes, praise God. Yeah, Thank you, praise God. Jesus. Yes. So आमी आनी कोणाकू कितें सांगपा? Praise God so far. No, Yes. Okay. praise God. We'll go to the fourth one. Okay. Praise God. So थिंग म्हणला की म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावता. जशे एक फांटो दाखवेलींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच ओस्तोंगी फळां दिवंक जायनात, तशेंच तुमी म्हजे सवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. प्रेज गॉड. सो पयलो आमगे जिवीत फळादीक आहलोले काय कामा जिवीत आहलोले, वर्क्स आहलोले आमगेले बिफोर वी बिकेम बॉर्न अगेन. बिफोर वी बिकेम बॉर्न अगेन was it all works, no? Oh, it was all works. It was all works. It was not fruitful. Praise God. Thank you, Jesus. फकत आमी करपाचें, हें करपाचें, आमी हें केलां, वचपाचें. आम तें केलां, आम दिमदान रोजार केलें, आम Yes. फुलां गायलीं आनी Yeah. नोवेनां केलीं, नो? तेक फळादीक म्हणपा जायना न्हू? जायना. ना. Praise तेका God. करून जाय जेजू तुवें मुगे केलें आर्गांत जेजू वाकाणी दिवं, जेजू चल केली सगळी जेजू घेवपा जाय आमी. Praise ते God. फकत जेन्ना आमी देवागे उतरा कडेन येयली म्हणटकूच ती आमकां ओळख मेळटा. जेजू Amen. केलें. Praise God. आणि आता आमकां गमन येयलें की तें सगळें देवागे कामां, पयलीं आमी आमगे काम करतालीं, बट नाव इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज वर्क, व्हॉट ही डिड. Yes. Praise God. पूण आमकां ओळख आसना न्हू, हय, आमगे ते फ्रुटफूल लायफ जायनासलें, आमगे ती वर्क्स जाताले. आमी हय, आनी ते केसो वर्क्स जाताले? सेल्फ रायचस वर्क्स. मुगे प्रमाणीकपण स्वताचे आमगेलें पर्सनल न्हू. आनी देव उतर कित म्हणटा फॉर सेल्फ रायचस वर्क्स? फिल्थी रॅग्स. मानोना. ओय, दे आर फिल्थी रॅग्स. सेल्फ रायचस वर्क्स. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आनी स्टार्टिंगू कित म्हणटे, म्हजे सवे रिगून रावत. आमच्यान कितकोन देवा बोले रिगून रावपा जाता? अनलेस वी बिकम बॉर्न अगेन, आमच्यान देवा रिगून रावपाकू जायना, कित्याक पातोक येता न्हू मोदें. Unless we become born again, we cannot come to Christ. Praise God. We have to accept Jesus. आनी मागीर आमी देवा बोले एक जाताय. Praise God. आमी देवा चिटकोन रावपा मेळटा आमकां. We can without being born again, आमच्यान म्हणो जायना हांव जेजू बोले हा म्हणना. देवागे आत्मो आनी आमगे आत्मो एक जाता न्हू. हय, जेन्ना आमी जेजू आमगेलो सोमी दोनी म्हूण आमी जेन्ना स्विकारताय, सो म्हजे सवे रिगून रावता, हांवूय तुमचे सवे रिगून रावता. You know, there's a beautiful verse, Revelation 3:20. हांव तुगे दारार माता, तूं काय घालता सिस्टर स्क्रिप्चरू? आनी हांव भितर सरोंक सोदता, तूं जाल्यार काडीस तें. प्रेज गॉड. देव आमकां चिटकोन रावपा रेडी हा, बट आमी रेडी हाय? Praise God. उतर Revelation 3:20. 20 verse 20. Revelation, Oy, tench. Prokasni. Yeah, Prokasni. Okay. Yeah. 20, no? 20, yeah. Vaxneti. Yeah. हो पोले, हांव दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी दारार मात्ता. म्हजो ताळो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करतीत?
तांच्या घरांत हांव भितर सरतलों तांचे बरोबर जेवतलों आनी ती म्हजे बरोबर जेवतलीं. Praise God. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. होय, सासनाच्या सासनाक देव आमकां आपल्या बरोबर इन इज बँक्वेट तो आमकां आमचे बारबो तो रावपाक सोदिता बट तो कित म्हणटा आपूण तुगे दारार आहा उमऱ्यार आहा तूं आवाज आयकोन दार उगडटा आय विल कम इनसायड. प्रेज गॉड. सो आमी सगल्यान आमगे देर उगत केला न्हू जेजूको. वी आर ऑल born again believers, no? Praise God. It is for those who are still waiting, जी कोण अजून द्या केलो ना स्वीकारलो ना तेंक ते प्रेज गॉड that they have to open and they have to choose Jesus as their Lord God and Savior. Praise God. Thank you, Jesus. आणि जेन्ना आमी जेन्ना स्वीकारतली तेन्ना देव जेजू कित म्हणटा कित्याक आमगे ओन आमच्यान कांय करपा जायना. इट विल बी जस्ट फिल्दी रॅग्स जे आमी कोत्ताय ते आमकां कित्या बऱ्या पडपाना unless we come to Christ, unless we accept Jesus. And now what we do, we work because Jesus lives in us. Odo sister Eliza santa de bashi te apon konna dev muj bito hato kot mon. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा कोता. Yeah, Galatians 2:20. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Praise God. Jenna mi Jesu swikartai. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Yeah. Okay. So, ani konaki sangpa ha? Praise God on that 4th verse. ना तुवें सांगिला न्हू. देखून जेजू म्हणटली हांव सदांच तुमच्या सांगाताक आसतलो हांव तुमकां सांगचो ना हांव तुमकां सोडचो ना भियो नाका. Praise God, sister. Thank you. होय आनी एक तो सांगो सोदिता की तो तरी सोडपाचो ना तो आमकां तुम चिटकोन रावायच तो आमकां तें फ्री विल दिलो आहा लायक आमी ती पयस वयताय ती तो ही इज टेलिंग आमकां सांगत तो स्पेशली तुम हें कोना हांव तरी तुमकां सोडपा ना बट तुम रिगून रावाय. Praise God. आनी ते सगळे आमची थॉट्सांचेर आहा कित्याक आमी ती थॉट्स येताय तितली आमी रिव्यू करूंक जाय देवाच्या उतरांतल्यान कित्याक तेंच उतर जेजू जावन आसा त्या उतरांतल्यान जेजू आपणा आमी तेका चिटकोन रावताय आनी तो आमकां रावताय कित्याक आमी तेजे उतर उलयता तेन्ना परत 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 सगळो उगत तेजे उतरांत कित्याक आमची जाणवायेची उतर तो आमच्या तोंडाक आसूंक जायनाय पूण ताचे उतर आमच्या जिवितांत आसपा जाय. सगळे घडये सगळे आमची चिंतनांत आमचे इमोशनांत तेजे उतर जितले आमी तेका चिटकून रावताय म्हणजे आमी तेका दाखवेल जाताय तेजे उतरांतल्यान तेजे उतर नियाडून चिंतून उलोवन दुसऱ्यांक दिवन हे उतर आमकां तेजे संबोधन आमकां एक दवरता. Amen. Praise God. Beautiful sister. Yes, ती आमगे ती old mindset हा ते आमी renew करीत रावपा जाय. Praise God. मन बदलण्याचे मन सगळे. बदलणी. Yes, renewing of our mind, sister. Praise. Yes. Beautiful. Yes, praise. Jesus. आणि ते आमी आतां एका 5th वर्सान आमी कोतली 5th वर्स कित म्हणटा हांव दाखवेल तुमी फांटे जी कोण म्हजे सवे रिगून रावतात आनी जांची सवे हांव रिगून रावता ती सुबां फळां दितात कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. इट इज येस प्रेज गॉड. ओके कित्याक जेन्ना आमी देवा उतरान आहाय तेन्ना कितें जाता आमगे रिन्यूइंग जाता न्हू आमगे सोल बात जाता आमगे सोल रिन्यू जायत रावता कित्याक देवा उतर आमकां कन्विक्ट करता आनी जे ते ओल्ड मायंडसेट जे आमगे हा जे ऑल दॅट वीच इज नॉट ऑफ गॉड्स किंगडम ते सगळे आमगेले धुवन वयता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. गेट्स फ्लश्ड आउट ऑफ आवर सिस्टम आनी आमगे मायंड रिन्यू करपा पावता आनी हें बरेपण आमी जोडूंक पावताय. प्रेज गॉड. तो जेजू कित म्हणटा हिंगा फोडां दितात हें एक्चुली न्हू कोंकणीन फोडां म्हणला बट इंग्लिशीन इट स्पीक्स अबाउट द फ्रूट. आनी फ्रूट केसो फ्रूट Fruit of the Spirit, yeah. Amen. Praise God. Galatians, Yes. Galatians 5:22. शांती, गुलाबाय, लांबीकाय, खालतीकाय, patience, patience. Sister Galte, praise God. होय ती केदो जाताय फकत तूं पवित्र आत्म्याच्या सांगाता चलता तेन्ना Amen. आनी ती उतरां म्हजे सवे रिगून दवरता न्हू त्या दोना. होय ती माय प्रेज गॉड. येस थँक यू जीसस. वाचया ते न्हू प्लीज. 22 न्हू. येस नेटी. या पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन उसली फळां उत्पन्न करता मनशा मदें प्रितीमोग वाडयता काळजांनी कॉल कुशलकाय उपजयता एकामेका लागीं संधान करून शांती बसयता धमकावण्या मुखार तोंड रावंक आदार दिता पेल्याक बरें करूंक
आनी मोईपासान वागोंक शिकयता. एकल्याक विश्वास फावो आसलोलो मनीस करता. Amen. Praise God. Thank Amen. you, Jesus. Anek you know what struck me was that Jesu git go back, sister. Te eka poile eka. Praise God. 5th verse. Haun Dak-Vêl. Praise God. You know, 5th verse thing कित सांगता जेजू कित म्हणटा मोजी ती सुबां फळां दितात कित्याक मोजे विरे तुमच्यान कांयच करूंक जायना बिकॉज जीसस हॅज फिनिश्ड एवरीथिंग ऑन द क्रॉस. प्रेज गॉड. आता आमी फिनिश्ड वर्क्सां हाय सो आमी एक्स्ट्रा कांय कोन्नाय जे जेजून केलो हा तेंच आपणायताय. प्रेज गॉड. फकत पोत मांडून ते घेताय न्हू. Yes, praise God. Thank you, Jesus. So Jesus is Jesus म्हणटा मुझे विरेत कांय करू जाय कित्याक जेजून ऑलरेडी केल न्हू. Praise God. So we only accepted. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. So Psalm 23, Jesu boro गोवळी. Okay. So तो कित म्हणटा तो कित म्हणटा Psalm कित म्हणटा की Psalmist कित म्हणटा he leads me to quiet pools of fresh water. He leads me to green pastures. So सगळी केलो हा. He is only leading us to that. Praise God. Okay. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Okay. So we'll go to the 6th verse. Praise God. मोजी सोवे रिगून रावनात ती एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारकी सुकतात. असले फांटे जमा करतात आणि उज्यांत उडयतात आणि ते लासतात. प्रेज गॉड. जेजू कित म्हणटा जी कोण मुझ सोवे रिगून नाय. ओके. दिस अनबिलिवर्स. प्रेज गॉड. जी जेजू सोतमान नाय ती कितको आसताय ती सुकलो लाकडा भाशे आसताय न्हू. तें कांय जीव ना. जीव कोण दिता. इट इज द स्पिरिट दॅट गिव्स लायफ. दॅट स्पिरिट इज द Jesus who gives life to our bodies, isn't it? Praise God. जेजू ना आमी सारकी सुकलोली कांय ना आमची मोदे आमची भितो. सो ती कित कोतोली एकठांय कोतोली आनी उज्या उडयतोली. प्रेज गॉड. ओके. Actually, ही वर्स हांव सांगता सिस्टर उलयता न्हू ती दिस वाज द वन दी अनबिलीवर्स ती. Yeah, this is what I was talking about. Praise God. Thank you, Jesus. Arganchi Sukes. So Jesu na, it is the spirit that gives life. Flesh profits nothing. Good amka kitya upkarna if we don't have Jesus in us. Praise God. Thank you, Jesus. So it is the Jesus who gives life. Okay. Without Jesus, we are just like dry weeks. Am body punzain uskotay no te bashe ami sogli ujan boitoli. Ji kon Jesu apnai nahi thi. Praise God. निसंटन जातले आमचे. कोण जेजूक चिटकोन रावनात ती तांचे निसंटन जातले न्हू. Yes. आणि हेचे फिलिपकार 4:13 एवढा येता तेज वरवी आमच्यान तेगे स्ट्रेंथन वी कॅन डू ऑल थिंग्स. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Amen. Philippians 4:13. Yes. We'll go to 7 and 8 now. आणि कोणू कितें पवित्र आत्मा तुम कितें सांगोता मातशें सांगा या. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. Yeah, praise God. Argan Jesus. So we'll do 7 and 8, okay? तुम्ही मोजे सोवे रिगून रावशात आणि मोजी उतरां तुमचे सोवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय ते मागात आणि तुमकां तें घडटलें. तुम्ही सुबां फळां दिवची आणि मोजे शीस तुम्ही जावचे हातून म्हज्या बापाक मोहिमा मेळटा. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो जेजू कित म्हणटा मुगे उतर तुमचे भितो रिगून हा जाल्यार जाय ते मागात आणि तें तुमकां मेळटलें. प्रेज गॉड. कित्याक आमगे सगली मागणी कित जातली अलायन्ड विथ द वर्ड ऑफ गॉड. उतरां भायर जावपा नाय न्हू. प्रेज गॉड. उतरां अलायन्ड जातली आमगेली प्रेयर्स अँड गॉड आन्सर्स हीज वर्ड. Praise God. देव आपल्या उतरा केन्ना नेकार वचना. Isn't it? God's promises are always a yes and amen. आणि ते केदो जातले जेन्ना उतर तुज भितो हा तेदोना तुजी prayers will be aligned with the word. Praise God. It will not be worldly prayers. It will be word based prayers and all word based prayers are answered. Amen. केदना ते उतर केदना एम्प्टी येना न्हू. पतून केदना वर्ड जान पतून येवपाना. ओय. बट तो देवचार ओग रावतलो ना तो येतलो आपल्यागे गेन. प्रेज गॉड. Jesus. Praise Jesus. Jesus. Thank you, Jesus.
Because God knows what we have in us, the potential, the harvest that we can bring for His kingdom. They are खबर आहा. आणि ते उतराचेरू तू रावल जाल्यार ते तुका हम्म. मेळटलें तें घडटलें न्हू ते उतर Yes. भितर आसपा जाय Yes, thank you, Jesus. आणि उतर आमकां help कोता, आदार कोता. ते आमगे mind renew करपा to fight against the lies of the enemy. ते आमकां discernment दिता, उतर आमकां discernment दिता. बाबा हें न्ही आं, हें देवा कडल्यान येयलो ना म्हाका. Praise God, thank you, Jesus. आणि जेन्ना आमी verse 8 म्हणटा, तुमी सुबां फळां दिवची आनी म्हजें शीस तुमी जावचे, हातून म्हज्या बापाक महिमा मेळटा. God delights, when we bear the good fruit, like Sister Eliza and Sister Janina testimony, God delights in them, in those testimonies, when He is where He is glorified. Praise God. Through us. Praise God. नाल्या देवागे खबर कोणा कोटोली, isn't it? When we come with testimony. मनशां उजार कोता न्हू तेको मनशाक खुद जायना पूण तो मनशां वरवीं तो कोन्न दाखयता सगळें आनी तेका लागून आमी महिमा दिता आणि तो दाखवेल आमी फांटे ते फांट्यांक गरज आपल्यागे हे संवसारां फळ दिवपाक ही नीड्स अस गॉड नीड्स जे भाशेन देवांचा आमकां यूज करून सोदिता तेश कोन जेजू देखून तो कॉन्स्टंटली सांगता ही वॉन्ट्स अस टू बी देवांच्या चोपक्या वचना तो आम कॉन्स्टंटली सांगता आय एम हांव खरो लायक इट्स लायक म्हणजे तो आमकां तेज वर्ल्ड वचना जाल्यार तो आम कॉन्स्टंटली उगडास करता तो कोण तो हांव खरो आय एम द गुड शेपर्ड हांव बरो गोवळी हांव खरो दाखवेल and he needs us to bear fruits आमची गरज तेका आमची बॉडी through us he can do use करता through us his light can be spread. Yes, and sister तू सांगता ते भाशी जेन्ना एक विनयार्ड आमी चोयताय आनी आमी जायते ते ग्रेप्स क्लस्टर्स ते आमी चोयताय ते ग्रेप्साचे जाल्यार मुटोली न्हू हें बरें टेंडर केलो म्हणजे टेंट केलो हें म्हण न्हू म्हणजे एक कुलवाड्यान बरी कॅर घेयला बरें ते बरी फोड येयले म्हण हें जाता न्हू इट डिलायट्स दी आयज ऑफ द पीपल हू सी बरी एशको बरे ग्रेप्स एशको लांबताय ते वी फील लायक that this is really a good one, a good harvest, like so like that God delights when we bring good harvest for His kingdom. Praise God. आणि ते गार्डना चोयल्या कोटा न्हू तुगे गार्डन मुटे कितकोन आहा बरें आहा ओ तुगे विड्सान बोलो आहा सो तेदो कोटा ओय Yes. Praise God. Thank you, Jesus. We'll stop here, no? Praise God. Yeah. ओय कोणू कितें सांगो सोदिता कितें आनी कितें एड करू सोदिता प्लीज प्रेज जीसस. Praise Jesus. ना आमी केदना जायत पाट चुकताय न्हू आमी केदना एशकोन मातशे देवागे म्हणजे हेचे मातशे पयस गेल म्हणटरी आमकांय जायते म्हणजे आमगले जिवितांत चोकोल जाता पूण आमी पोत्तून देवा बगली येवपा जाय कित्याक मागीर आमगली ती फळां मागीर सारकी जायनाय न्हू म्हणजे देवा जाय ते सो फळ जायनाय मागीर सो जायत पाट मुगले जिवितांत कितें जाता मातशें केदना व्हडा मातशें पयस गेल म्हणटरी आमगे लायफान मागीर जायते येताय न्हू ट्रायल्स आनी टेम्पटेशन येताय पूण ती आम कितको फुडो कोताय देवागे उतर घेवन फुडो कोताय ओ म्हणजे व्हडली संवसारी वस्तू घेवन कोताय सो ते प्रमाणे आहा ते प्रमाण देवागे उतराचेर तूं रावल जाल्यार तुका बरी फळां मेळटात आनी जेजू म्हणजे पवित्र आत्मा तुका हेल्प कोता ओतून देवा बगली येवपाक. Praise God. Praise God. ते 7 हें हाय चोय ते ओय हांव जिविताचो उंडो एक न्हू हांव जिविताचो उंडो हांव खोरी दाखवेल हांव मेंढऱ्याचें दार हांव बरो गोवडी पुनर्जीवन आनी जिवितांवूच John 11:40 John हांव वाट सोत आनी जिवीत सोत वाट आनी जिवीत John 14:6 जेसू कारका हांव जिविताचो उजवाड John on the light of 8:12 आनी एके भाशेन इट्स इजिली एकदम इजी ते सोंपें जाता की आमी डिसीव जावपाक constantly though we are in the world also but या उतर आमकां उगडास करता जेजू कोण तो खरें तो सांगता आपल्या उतरांतलो हांव तो खरो like so that we don't get deceived आनी कित्याक वर्ल्डान
it's very easy to get carried away. Utran देखो असं तेदो जायत पडटा like how we say पोट्टाय. So जेजू आमकां उगडास करीता हा आनी हें तेणें आपों खुर्सार वयशनो हुणया म्हणोलें आपल्या शिसांक तेणें उगडास हें कोन्न दिल तेंकां की चोय like हांव तेन्ना तेका सांगलोलें कोण हांव तें आनी so important for us to know आमगे देव कोण what he can do तेगे कित मोहिमा हांव कितो मोहिमे वोंत आमगे देव तो आनी तें आम जाण जाल्यार आम केन्नाय आम सदां तेज शिंत रिगून रावतलीं विल नो आम तेज शिंत रिगून रावपा जाय म्हण आनी नोय संवसारान चड इम्पॉर्टंट जाण जावपा आमगे देव कोण आनी ते कितू पोदबेदार कितू मोहिमे वोंत तो. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Argan Jezu. ಏನ್ ಕೂತಾಯಿ Close Korea, no? ಕ್ಲೋಸ್ ಕುರಿಯಾನು ಕೋನ್ ಕೂತಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ Okay. Mogala Bapa, Mohima Tuka, Binwas Tuka. Ya monadik pela pasot. Ani tuzo otmo amche shiulo ilia pasot. Oi Jezu, tu khori Dak-Vêl. Ani amcho bap जावन आसा फुलवाडी आनी आमी जावन आसा fantte. तुका जाय आमी तुजेशी रिगून तुजेशी चिपटून रावलोली आनी आमी बरीं फळां दिलोलीं. तुवें सगळें तयार दवरलां जेजू आमकां फकत जाय तुजेशी रिगून रावूंक आनी जेन्ना आमी तुजेशी रिगून रावता आनी बरीं फळां दिता तेन्ना मोहिमा सगळी आमच्या बापाक आमच्या देवाक आमच्या पोदबेदार देवाक मेळटा. आनी तुजें उतर आमकां आमची मनाची नवसोरणी करूंक आदार दिता आनी जेन्ना आमी आमच्या मनाची नवसोरणी करता तेन्ना आमकां करपा मेवता तुजेशी चिकटून रावंक. पवित्र आत्म्या दिनवास तुका तूं आज आमच्या सगळ्या भयणींतल्यान उलोयलो म्हूण आनीक सगळ्यो आडखळ्यो आज तुवें बांदून पयस केल्यो म्हूण आनी दर एकल्याचें तोंड तुवें उगडलें दर एकल्या भयणीच्या तोंडांतल्यान तूं उलोयलोय आर्गां तुका पवित्र आत्म्या आनी ही शिकूण आमच्या मनान सदांच दवरूंक आमचो देव कितलो पोदबेदार आमचो देव खरो देव आमचो देव खोरी Dak-Vêl हें सदांच आमकां उगडास करूंक आनी आमी ताचे फांटे ताच्याशी रिगून रावंक हीच ताची येवजण म्हूण हीच ताका जाय म्हूण हेंच तुका जाय म्हूण आमी उगडास दवरूंक तूं आमकां आदार दितलोय म्हूण पवित्र आत्म्या आमी जाणा आनी ही शिकवण जायतीं जाणां जी आज ह्या वेळार येवंक ना तांकांय तूं फावो करतलो म्हूण हांव तुका दिनवास दितां. हें मागणें हांव करतां जेजूच्या मोलादीक नांवान. Amen. Amen. Amen.